नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोकणी खबरापत्रात तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळया आयच्यो मुखेल खबरो. विकसित भारत घडोवपा खातीर लोकांनी देव भव ह्या मूळ मंत्राचो करचो स्वीकार. कर्मयोगी साधना सप्ताह कार्यावळीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचें आवाहन. गोंया खातीर पोस्ट खात्याचे खासा सर्कल सुरू करचे. राज्यसभा वांगडी सदानंद शेट तानावडे हांची राज्यसभेत मागणी. मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी पर्वरे सचिवालय संकुलांत आयुष वेलनेस केंद्राचें केलें उक्तावण. सरकारी कर्मचाऱ्यांनी सुविधेचो लाभ घेवपाचें केलें आवाहन. फोंड्या विधानसभा पोटवेंचणुकेच्या प्रचाराक नेट. आम आदमी पक्षाची बस स्थानकाचेर जाल्यार भाजप उमेदवारांची कुर्टी जाली प्रचार सभा. आणि खेडेगांवांतल्या थळाव्या स्वराज्य संस्थांक बळगें दिवपा खातीर 15व्या वित्त आयोगा खाला 1536 कोटी रुपयांचो निधी गोंयाकूय मेळटलो लाव. पळया खबरो विस्तारान. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी विकसीत भारत घडोवपा खातीर लोकांनी देवो भव ह्या मूळ मंत्राचो स्वीकार करचो अशें आवाहन केलां. कर्मयोगी साधना सप्ताह ह्या दूरदृश्य प्रणालीच्या माध्यमांतल्यान आयोजीत केल्ल्या कार्यावळींत ते उलयताले. तांणी आपल्या उलोवपांत कुशल मनीसबळा वांगडा सेवेक अदीक बळगें दिवंक जाय, लोकसेवकांची भुमिका आपणावपाक जाय, सामान्य मनशाक सुलभ जीण मेळची आनी दर्जेदार सेवा मेळची हे खातीर भौशीक सेवा दर्जेदार जावंक जाय अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी म्हळां. साथियों, हमें हमेशा ये याद रखना चाहिए, सामान्य मानवी के लिए स्थानीय ऑफिस ही सरकार का चेहरा होता है. आपकी कार्यशैली, आपका व्यवहार, इससे ही लोकतंत्र और संवैधानिक व्यवस्थाओं में नागरिकों का भरोसा तय होता है. इसलिए हम जो भी करें, जिस भी स्तर पर करें, हमें उस भरोसे को संभाल कर रखना है. भारतीय नौदळात 2047 मेरेन संवसारांतले सगळ्यांत व्हड आनी शक्तिशाली नौदळ घडोवपा खातीर प्राचीन नैपुण्य आनी अर्विल्ल्या तंत्रज्ञान हाची सांगड घालप गरजेचें आसा अशें प्रतिपादन संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी केलां. तिरुअनंतपुरमांत आयोजीत केल्ल्या सैमीक सन्मान सुवाळ्यांत ते उलयताले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणा खाला केंद्र सरकारान फाटल्या 11 वर्सां अंतर्गत सुरक्षा आनी भायले धोके हाचे आड खरपणान सामनो दीत देशाची सुरक्षा घटमूट केला अशें संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी सांगलें. आज जिस तरह से मैरीटाइम डोमेन की इम्पोर्टेंस तेजी से बढ़ रही है, उसे ध्यान में रखते हुए हम अपनी एंशिएंट विजडम और मॉडर्न टेक्नोलॉजी दोनों को साथ लेकर आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि हम 2047 तक भारत की नेवी को दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे ताकतवर नेवी बनाना चाहते हैं. आज मैरीटाइम डोमेन पहले की तुलना में काफी बदल चुका है. आज के समय में मैरीटाइम डोमेन केवल ट्रेड रूट्स या नेवल स्ट्रेंथ तक ही सीमित नहीं रह गया है, बल्कि यह नेशनल रेजिलियंस, इकोनॉमिक ग्रोथ, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का भी एक महत्वपूर्ण या आधार बन चुका है. पिछले 11 वर्षों में चाहे वो इंटरनल सिक्योरिटी की बात रही हो, चाहे बाहर के दुश्मनों से सुरक्षा की बात रही हो, प्रधानमंत्री से नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने नेशनल सिक्योरिटी को एक मजबूती दी है, नेशनल सिक्योरिटी को एक ताकत दी है. देशांतल्या सगळ्या वीज गिरायकां खातीर प्रीपेड स्मार्ट मीटर बसप आतां सक्तीचें ना अशें केंद्रीय उर्जा मंत्री मनोहर लाल हांणी लोकसभेंत स्पश्ट केलें. गिरायक आपल्या इच्छे प्रमाण हो पर्याय निवडूंक शकतात, मात कोणाकच सक्ती करच्यो नात अशें मनोहर लाल हांणी स्पश्ट केलां. सभापति महोदय, हमारे सम्मानीय सदस्य जी ने जो विषय रखा है, इनका कंसर्न ठीक है, लेकिन इनकी जानकारी के लिए ये प्रीपेड स्मार्ट मीटर्स, ये व्यवस्था एक ऑप्शनल व्यवस्था है और इस व्यवस्था को मैंडेटरी व्यवस्था नहीं किया गया, चूँकि
एक उसमें काफी प्रकार के यानी फायदे लाभ बताए गए हैं, उन लाभ को लेने के लिए अगर वो प्रीपेड स्मार्ट मीटर पर आते हैं तो इसमें न केवल कंज्यूमर का लाभ होगा बल्कि स्टेट्स का भी लाभ होगा और कंपनियों को भी लाभ होगा। इतना ही है कि पहले वो सिक्योरिटी जमा करा करके अपना कनेक्शन लेता है और वो 2 महीने का या 1 महीने का जो बिलिंग साइकिल है उसकी सिक्योरिटी जमा रखता है, लेकिन अगर प्रीपेड पर आता है तो वो सिक्योरिटी को वापस लेकर के उसी को प्रीपेड में अगर डाल करके साथ साथ लेता रहता है तो उसमें कहीं कठिनाई नहीं है। जहां तक सामान्य व्यक्ति की बात है उसमें बहुत छोटी अमाउंट का भी प्रीपेड करने का एक प्रावधान दिया गया है, चाहे वो कोई 10 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, 15 दिन के लिए करता है तब भी उसमें एक प्रावधान दिया है और ये कहीं मैंडेटरी नहीं है, ये ऑप्शनल विषय है। राज्यसभेचे मागणे सदानंद शेट तानावडे हांणी आयज राज्यसभेत गोंया खातीर पोस्ट खात्याचे स्वतंत्र पोस्टल सर्कल सुरू करचे अशी मागणी केली। ही मागणी खूप काळा खातीर प्रलंबीत आसा, ताका लागून बरेच प्रशासकीय विशय मार्गाक लागूना। ह्या गजाली कडेन खासदार तानावडे हांणी सरकाराचें लक्ष ओडलें। गोंय राज्य सध्या महाराष्ट्र पोस्टल सर्कलच्या अंतर्गत येता, ताका लागून गोंयच्या तरणाट्यांक पोस्ट खात्यांत नोकऱ्यो मेळनात अशेंय खासदार तानावडे हांणी सरकाराच्या नदरेमुखार हाडून दिलें। At present, postal services in Goa are administered under the Maharashtra Postal Circle. Despite being a separate state with its own distinct identity, Goa continues to remain under the administrative control of the circle. While this arrangement may have been suitable earlier, it no longer meets present needs, as Goa has its own administrative, linguistic, and socio-economic requirements. This continued dependence on another state's administrative structure has led to several practical challenges. Goa's small geographical size should not be seen as a constraint but rather as an advantage in creating a more responsive, efficient, and citizen-centric postal administration. I therefore urge the government to consider the creation of independent postal circle for Goa. This step will ensure better administrative control, improve service delivery, and enhance employment opportunities for local youth in Goa. घेऊया एक लहानसो विसव। ये है योग यात्रा, ये संयोग यात्रा, ये है योग यात्रा। योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग, कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती। देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। आज फिर लेट? ये क्या मजाक बना रखा है? तुम्हारी इस महीने की सैलरी भी थोड़ी लेट कर दें। नहीं सब या स्पीक। फिर डिश रिचार्ज करना भूल गए? बेबी बस 1 मिनट। कब करोगे रिचार्ज? मैं अब क्या देखूं? मैं तुम्हारी शक्ल नहीं। देख लेना। अरे तुम्हारा सीरियल मिस नहीं होगा, तुम समझ लो बस टीवी रिचार्ज हो गया। कैसे बॉस बन गया ये? पहले ही फ्री डिश लगा लिया होता तो फ्री में बेइज्जती तो ना होती। इंडिया का वन एंड ओनली फ्री फॉर लाइफ DTH सर्विस। ना रिचार्ज का झंझट, ना मासिक शुल्क। देखिए स्पोर्ट्स, सीरियल्स, न्यूज, मूवीज और ढेर सारी चैनल्स बिल्कुल फ्री। DD फ्री डिश। सिर्फ डिश नहीं, फ्री डिश करो। विसा उपरांत तुमकां येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो। संसदेत बायलांक 33% आरक्षण दिवपाचो मुद्दो भारतीय जनता पक्षाच्या सरकाराच्या काळात हाडला, ताचे समर्थन राज्यसभेतले भाजप फुडारी JP नड्डा हांणी केलें। ह्या मुद्द्याचेर आम आदमी पक्षाचे संजय सिंग, विरोधी पक्ष फुडारी मल्लिकार्जुन खरगे आनी हेर वांगड्यांनी सरकाराक प्रश्न विचारिल्लो, ताचेर मंत्री नड्डा हांणी आपलें मत उक्तायलें। सरकार इस मामले में पूरी सक्षम है कि इस पर निर्णय ले, और जब सरकार निर्णय लेगी तो अपने ढंग से निर्णय लेती है। आपकी बात सुनना ये आवश्यक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपको लग रहा है कि क्रेडिट ले लेंगे,
आप एक बात को क्यों नहीं ध्यान में रखते हैं कि जिस बिल को आप 30 साल तक नहीं पास कर सके उसको प्रधानमंत्री जी ने 2 दिन में पास कर दिया। तो अब क्या क्रेडिट लेंगे? क्रेडिट तो हम उसी दिन ले लिए थे, क्रेडिट उसी दिन ले लिया था। और क्रेडिट लेने का सवाल नहीं है, ये महिलाओं के अस्मिता की सवाल है जिसको हम लोगों ने पूरा किया। आप सब लोग हमेशा हर चीज को आप राजनीतिक एंगल से देखते, कभी आप मानवता के एंगल से भी देखिए, कभी आप देश के एंगल से भी देखिए, कभी आप विकसित भारत के एंगल से भी देखिए। और ये विकसित भारत का ये लक्षण होगा कि आज आने वाले समय में 33% महिलाएं इस हाउस में बैठेंगी, ये इसका असर पड़ेगा। मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हाणें आयज पर्वरे आयुष मेंटल वेलनेस केंद्राचें उक्तावण केलें। ह्या कार्यावळीक भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे, राज्याचे मुखेल सचिव डॉक्टर कांदा वेलू हे लेगीत हजर आशिल्ले। ह्या केंद्रांत आयुष इस्पितळाचे तज्ञ दोतोर भलायकेची सेवा दितले अशें मुखेलमंत्र्यांनी ह्या वेळार सांगलें। वेलनेस सेंटरचो इंटेंशन इतकेंच आसा की प्रिव्हेंटीव हेल्थ केअर हाजेर फोकस करप। आमी पळयता की आमी बरें ना जालें दुयेंस पडलें काय फक्त दोतोरा कडेन वता आनी आमी वखदां खायत आसता। एकदां आमी म्हणजे तूं कितें तें एक इंजेक्शन मार मातशें बरें दिसलें काय पुरो आमी काम चालू करता म्हणटा आनी आमचें काम सातत्यान चालू करता। आमी रूट कॉज पर्यंतूय वचपाक पळयना, पण आमी एक तर प्रिव्हेंशन कशें करप हाजेर फोकस करचो, हाजेर भर दिवची म्हणून प्रिव्हेंटीव हेल्थ चेकअप, प्रिव्हेंटीव हेल्थ केअर हाजेर भर दिवपाक जाय। आनी सेक्रेटरिएटांतलो सगळो स्टाफ व तांकां फावल्या टायमार येवन तांच्यांनी आपलोय बी तांच्यांनी आयुर्वेदाची आपली प्रकृती जाणून घेवची, तांच्यांनी योगा प्रोसिजर जाणून घेवचो आनी फिजिकली आनी मेंटली फिट उरपा खातीर तांच्यांनी वेगवेगळे योगा प्राणायाम हाजो अभ्यास करचो आनी तांच्यांनी डे टू डे प्रॅक्टीस करची। राज्याचे भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी लेगीत ह्या वेळार मार्गदर्शन केलें। सचिवालय संकुलांत सुरू जाल्ल्या ह्या आयुष वेलनेस केंद्राचो लाभ सरकारी कर्मचाऱ्यांनी घेवचो अशें तांणी मागलां। हे एक वेगळे तरेचे इनिशिएटीव तुम्ही पळयतले की तुम्ही कंपेर केल्यार बाकीच्या राज्यांत पयर आमी मुख्यमंत्री सांग्या बी हॉस्पिटल उद्घाटन केल्लें आसा आनी आयज बेगिना बेगीन बाकी सगळे हॉस्पिटल आयज डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बी फोंड्या तुमी ऑलरेडी डिक्लेअर केल्लें आसा। आमी आतां थंय सगळे तरेची सोय आनी हे फक्त आयुष एक सेंटर म्हणून न्हू पण तरेतरेचे ते एक वेगळे तरेचे पॅरामिटर्स जे देशांतले पॅरामिटर पेक्षा चड त्यो पॅरामिटर्स हांगा उपलब्ध आसतल्यो जे तुमकां सगळ्यांक तेजो फायदो जातलो। आम आदमी पक्षाचे राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल हांणी फोंड्या बस स्थानकाचेर आयोजीत केल्ल्या परिवर्तन सभेक मार्गदर्शन केलें। फोंडा विधानसभेच्या पोटवेंचणुके निमतान आम आदमी पक्षाचे उमेदवार गितेश नाईक हांच्या प्रचारा खातीर ही सभा आयोजीत केल्ली। ह्या सभेत पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष वाल्मिकी नाईक, उमेदवार गितेश नाईक आनी हेर फुडारी हजर आशिल्ले। अभी पंजाब में सरकार है, आपको ये जान के ताज्जुब होगा कि दिल्ली में भी बिजली फ्री है। फ्री मतलब 0 बिजली का बिल आता है आपके घर का 0 बिजली का बिल आता है। पंजाब में भी घर का 0 बिजली का बिल आता है। गोवा में बिजली का बिल 0 आता है क्या? चाहिए क्या 0 बिजली का बिल? किस किस को चाहिए 0 बिजली का बिल? सबको चाहिए। एक ही पार्टी दे सकती है, आम आदमी पार्टी, और कोई नहीं दे सकता। पूरे देश में 2 राज्यों में 0 बिजली का बिल आता है, पंजाब में और दिल्ली में, जहां आम आदमी पार्टी की सरकार है। इस बार आप आम आदमी पार्टी का एमएलए बनाओ, 2027 में आम आदमी पार्टी की सरकार बनाओ। सरकार बनाने के 1 महीने के अंदर आपका बिजली का बिल गोवा के अंदर 0 कर। आज तुम्ही कामाच्या राजकारणात सपोर्ट करात। आमचे बाणावली आणि वेल्लीच्या आमदारांनी ऑपोजिशनान राहून सगळ्या क्षेत्रांनी काम केल्लें आसा। जावं ते शिक्षण, जावं स्वास्थ्य, जावं लायट, उदक, नोकऱ्यो, पर्यावरण, सगळ्या क्षेत्रांत काम केल्लें आसा। हांव तुमकां आश्वासन दिता की तुम्ही जर आम आदमी पार्टीचो बाब गितेश नायकाक निवडून हाडलो, फुडली 6 म्हयने तुमचे वेस्ट वचचे ना जशें काँग्रेस आनी बीजेपी करतले। फुडले 6 म्हयने कमीत कमी तुमचे 6 मोठे मुद्दे आमी सोडून दाखयतले।
भारतीय जनता पक्षाचे फोंडा पोटवेंचणुकेंतले उमेदवार रितेश रवी नाईक हांच्या वेंचणूक प्रचारा खातीर कुर्टी कॉर्नर सभेचें आयोजन केल्लें. भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे, थळावे सरपंच नावेद तहसीलदार, उमेदवार रितेश नाईक, नगराध्यक्ष वीरेंद्र ढवळीकर, रॉय रवी नाईक आनी हेर कार्यकर्ते हजर आशिल्ले. भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे तशेंच उमेदवार रितेश रवी नाईक हांणी ह्या वेळार उलोवप केलें. हांव आयला फक्त लांब भाशण दिवपाक न्हू, पूण तुमच्या माध्यमातून एक विश्वास तुमकां एक दिवपाक की आमी तुमचे बरोबर आसा. केन्नाच अशें चिंतू नाका की बाबा आमी भारतीय जनता पक्षान आहा म्हणून आमी खंय तरी मतभेद खंय तरी जातले काय आमी वेगळे तरेन विचार करतले, तशें नाच. आयज रवी नाईक पयले आयज ते मुख्यमंत्री आशिल्ले, तेंचो इतिहास तुमकां खबर आहा. आनी आयज तेंचे सारके तेणी इतल्या वर्सां स्विमींग पूल पासून सगळे वेगळे वेगळे विकास कामां तेणी हातीन घेतली. आयज फोंड्याक जे कितें विकास जाला ते तेज्या माध्यमांतल्यान विकास तेणी करून घेतलेले आसा. आनी आयज फोंड्याक वेगळे तरेन फुडें व्हरपाचो तेंचो प्रयत्न आयज रितेश म्हाका खात्री आसा वेगळे तरेन ते फुडें व्हरपाचो ते प्रयत्न करतले. एक लक्षांत तुमी घ्या की प्रत्येक आमदार प्रत्येक मंत्री आयज हांगा येतात आयज रितेशा खातीर काम करपाक, कारण आमकां श्री रवी नायकाची एक लेगसी ते फुडें व्हरपाक जाय जाल्यार म्हाका दिसता की तो योग्य मनीस रितेशूच आहा ते योग्य तरेन ते फुडें व्हरपाक. फोंडा पोटवेंचणुकेंतले भाजप उमेदवार रितेश रवी नाईक हांणी आपल्या उलोवपांत सर्गेस्त रवी नाईक हांचें कार्य सुरू दवरपाक भाजपाक मतदान करचें अशें आवाहन केलें. जे रवी नाईक सरान जे वेगवेगळी कामां केलां ती आमकां फुडें व्हरपाक आमकां सरकाराची मदत मेळटली. आनी ओपोनंट ह्यो कांय मतां घालून एक आसता कांयच फायदो ना, कित्याक ते ऑपोजिशनाक उरतले आनी कांय कामां जावपाना. सो हेजेर विचार करपाक जाय. आनी आमकां हांव एज अ चेअरपर्सन आनी हांव 14 वर्सां PS कॉलेज सेक्रेटरी आशिल्लो. आतां हांव प्रेसिडेंट जालो. सो आमच्या अंडर 2,500 भुरगीं शिकता आनी 340 स्टाफ आसा. सो म्हाका सगळो एक्सपिरियन्स आसा. सो हांव ती न्ही आमी जे कामां केलां हांव चेअरपर्सन आसतना ते सगळे फावंडेशन पेटी म्हाजें नांव आसा, म्हाजे रवी नाईक सर म्हणजे वडील तेंचें नांव आसा. सो आमी खूब कामां केलां. अशें हांव न्ही पॉलिटिक्सान. आमी कमी उलयता पूण काम चड करता. मांद्रेचे आमदार जी तारोलकर हांच्या कामाची तुस्त पंचायत आनी येरादारी मंत्री मोविन गुदिनो हांणी केली. धारगळच्या शिरगाळ वाठारांत श्री हनुमान महारुद्र देवस्थानाच्या वतीन आमदार जीत आरोलकर हांचो सत्कार जालो. ह्या कार्यावळींत मुखेल सोयरे म्हण मंत्री मोविन गुदिनो उलयताले. जीत आरोलकर हांणी फुडली वेंचणूक भारतीय जनता पक्षाच्या वतीन लढोवची अशी सुचोवणी लेगीत मंत्री गुदिनो हांणी आपल्या उलोवपांतल्यान केली. जे हातीन तेणे कामां घेतलेली आसा, जे तेणे कामां आपले कॉन्स्टिट्युन्सी खातीर येवजिल्ली आसा ती कामां जाल्यार तुमी म्हणटले अरे हो चमत्कार जालो खऱ्या अर्थान आमचे कॉन्स्टिट्युन्सी मांद्रे कॉन्स्टिट्युन्सी म्हणून तुमी तेजे फाटल्यान रावपाक जाय. हांव तेका आज हे तेजे सत्कार जाला तेन्ना खऱ्या अर्थान तेजे हांव बरें मागता आनी हांव समजता आनी म्हाका विश्वास आसा हे फुडाराक तो खरें बऱ्यांतले बरें काम करीत रावतलो. लोकूय तेजेर विश्वास दवरतले आनी जे कोणें हांगा सांगलां आनी उंच पदार पावपा जाय ते योग्य वेळार योग्य भाशेन तो पावतलो. हांवें ताका एकूच सांगलां फुडले खेपे आमचे बरोबर जाय ही आमची इच्छा आसा आनी हें म्हाका दिसता जरूर ऑटोमॅटीक जातलें. मजगतीं खंयच्या पक्षाच्या तिकेटाचेर आपूण वेंचणूक लढोवची हें योग्य वेळार थारतलें अशें स्पश्टीकरण आमदार जी तारोलकर हांणी खबराकारांनी विचारिल्ल्या प्रस्नाचेर जाप दितना केलें. लोकां खातीर काम करप हीच आपली मोख आसा आनी ते देखीन आपूण वावुरता अशें तांणी मुखार सांगलें. इलेक्शनाक टायमा सद्या काम करपाक जाय, काम करया. म्हाजे विचार इतले आहा की जर जो मनीस काम करता आनी आपल्या लोकांक पावता आनी लोकां मदीं रावता त्या मनशाक योग्य वेळार तिकीट मेळटा. सो कितें तिकीट खंयची तिकीट म्हणजे हांव खूब फावटी पळयता काही जे इच्छूक उमेदवार आहा ते तिकीटीक रडटात तिकीट जाय पूण म्हाका दिसता जेन्ना तुजें कार्य पळोवप आनी तुका पक्षान तिकीट दिवप हें इम्पॉर्टंट आसता तेन्ना ताका व्हॅल्यू आसता. फक्त वचोन जर आमी हात फुडें केले आनी आपणाक तिकीट दी ते म्हाका पटना.
तूं तुजें काम दाखय, तूं सक्षम आहा म्हणून दाखय, तूं तुज्या लोकां वांगडा तूं तांकां न्याय दिवंक शकता हें दाखय. तेन्ना खंयच्या तरी पक्षाचे श्रेश्ठ लोक आसतात ते खंय तरी डिसिजन घेतात, ना ह्यो योग्य कॅन्डिडेट आमच्या पक्षाक आहा म्हणून. हे जेन्ना करतले तेन्ना म्हाका दिसता जनतेकूय न्याय मेळटलो आनी त्या पक्षाकूय न्याय मेळटलो. खबरापत्रात घेऊया एक ल्हानसो विसो. ये सिर्फ खेल नहीं, ये है भारत का जज्बा, जहां हर चौका हर छक्का बनता है जश्न का हिस्सा, जहां गोल्ड सिर्फ मेडल नहीं हर भारतीय का सम्मान बन जाता है. हर खेल हर खिलाड़ी एक ही प्लेटफॉर्म पर. लाइव मैच, डीप एनालिसिस और खास इंटरव्यूज. भारत के हर कोने से हर खिलाड़ी तक, हर खेल प्रेमी के दिलों की धड़कन. डीडी स्पोर्ट्स, देश का संपूर्ण खेल चैनल. विसा उपरांत तुमकां पळोवया मुखावेल्यो खबरो. पश्चिम आशियाई वाठारांत उप्राशिल्ल्या झुजग्रस्त परिस्थिती उपरांत निर्माण जाल्ल्या परिस्थितीचेर म्हायती दिवपा खातीर आंतर मंत्रालयीन पत्रकार परिशद आयोजीत केल्ली. वाणिज्य विभागाचे अधिकारी लव अगरवाल हांणी आखाती देशा वांगडा भारताचे व्यापारी संबंद बरे आसात अशें सांगून भारतांतल्या निर्गतीचेर ठरावीक भागा मेरेन मर्यादीत जाला अशें स्पश्ट केलें. निर्गतदार घटकां मजत करपा खातीर खासा संकश्टकालीन कक्ष स्थापन केला अशेंय तांणी ह्या वेळार सांगलें. जो 11 देश हैं, यूएई, सऊदी अरेबिया, कुवैत, कतार, ओमान, बहरीन, इराक, ईरान, इजराइल और यमन, यहां जाने वाला जो हमारा कार्गो है या इस पर्टिकुलर एरिया से जाकर किसी और दूसरे देश में जाने वाला कार्गो है, दोनों को हमने कवर किया है. और इसके द्वारा हम उन पर्टिकुलर एक्सपोर्टर्स को जो कि उनका जो कार्गो निकल चुका था जब वॉर शुरू हुई, उसको हम उनको सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे. फ्रेंड्स, दूसरे कंपोनेंट में हम अभी अपने जितने एक्सपोर्टर्स उनको कह रहे हैं कि जब आप अपनी ट्रेड की कंटिन्यूटी बनाना चाहते हैं तो जरूरी है कि आप एक इंश्योरेंस कवर के थ्रू आगे बढ़ें और उसके लिए आप नया ईसीजीसी कवर ले सकते हैं. यहां पर भी हमने ईसीजीसी से बात करते हुए स्टैंड अलोन पॉलिसीज का एक गठन किया है, जिसमें अगेन एयरवे बिल और कार्गो शिपिंग कार्गो को हमने कवर किया है. यह जो कवर है आने वाले 3 महीनों यानी कि 16 मार्च से 15 जून तक जो भी कार्गो उस पर्टिकुलर प्रांत में जाता है, चाहे वो इन देशों को जा रहा हो या इस एरिया के द्वारा पास हो रहा हो, उसको कवर किया जाएगा. मजगती देशात कच्चे तेल आणि पेट्रोल डिझेल हाचो फावो तो सांठो आसा. फुडले 60 दिसां मेरेन उणाव भासचो ना अशी माहिती सैमीक गॅस खात्याचे अधिकारी सुजाता शर्मा हांणी पत्रकार परिशदेत दिली. कुछ इस तरह की खबर सुनने को मिली कि सल्फर की सप्लाईज में कुछ इशू है. मैं ये बात क्लियर कर देना चाहती हूँ कि क्योंकि हमारी रिफाइनरीज मैक्सिमम कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही हैं, इसलिए सल्फर की कोई शॉर्टेज नहीं है. हमारे रिटेल आउटलेट्स नॉर्मल ऑपरेट कर रहे हैं. इंटरनेशनल वॉलेटिलिटी के बावजूद भी पंप के प्राइसेस में कोई इंक्रीज नहीं किया गया है. भारत सरकार ने प्राइसेस को स्टेबल रखने के लिए एक्साइज ड्यूटी में रिडक्शन किया है और कुछ बाहर हमारी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज भी उठा रही हैं और लगभग 24 रुपए का अंडर रिकवरी पेट्रोल के ऊपर और 104 रुपए का अंडर रिकवरी डीजल पर लीटर डीजल पर है. इसके अलावा नेचुरल गैस की सप्लाई डोमेस्टिक कंज्यूमर्स को 100% एश्योर्ड है और जैसा कि मैं आपको बताती आ रही हूं कि भारत सरकार ने पीएनजी के एक्सपेंशन के लिए कई सारे कदम उठाए हैं.
ये इसलिए भी ज़रूरी है कि इससे हमारे एलपीजी के ऊपर जो प्रेशर है वो ईज आउट होगा। खेडेगावांतल्यान थळाव्या स्वराज्य संस्थांक बळगे दिवपा खातीर केंद्र सरकारान 15व्या वित्त आयोगा अंतर्गत 2025 ते 26 वर्सा खातीर 1536 कोटी रुपया परस अधिक निधी वितरीत केला. ताचो लाभ गोंय, अरुणाचल प्रदेश, गुजरात, झारखंड, ओडिशा, राजस्थान, तेलंगणा आणि उत्तराखंड ह्या राज्यांतल्या पंचायती राज संस्थांक जातलो. ह्या निधीचो वापर नितळसाण, घन कोयर व्यवस्थापन आणि प्रक्रिया, पिवपाच्या उदकाची पुरवण आणि पावसाच्या उदकाचे संकलन आणि फेरवापर ह्या गजाली खातीर जातलो. अस्तंत बंगालात विधानसभेच्या दुसऱ्या पावण्यावेल्यान वेंचणुकेची अधिसुचोवणी आयज जारी जाली. 29 एप्रिल दिसा 142 सुवातां खातीर दुसऱ्या पावण्यावेल्या मतदान जातले. 9 एप्रिल मेरेन अर्ज भरपाची मुजत, 10 तारखेक छाननी आनी अर्ज फाटीं घेवपाची मुजत, 13 एप्रिल मेरेन आसा. राज्यांत 294 विधानसभा सुवातां खातीर 2 पावण्यार मतदान जातलें. गीता परिवार एक अशी आध्यात्मिक तशेंच संस्कारमूलक चळवळ आसा जी भारताच्या दरेक भुरगो आनी तरणाट्या भितर देशभक्तीची ज्योत परजळीत करपाचो संकल्प घेवन मुखार सरता. परमपूज्य स्वामी श्री गोविंददेव गिरीजी महाराजांच्या प्रेरणेन 1986 महाराष्ट्राच्या संगमनेर हांगा सुरू केलें. गीता परिवाराच्या चतुर्दशक निमतान हरियाणात कुरुक्षेत्र हांगा सहस्त्र गीता कंठानाद कार्यावळ जाली. ह्या कार्यावळींत देशविदेशांतल्या गीता व्रतींनी वांटो घेतलो. गोंयांतल्यान लेगीत दिवचलच्यान अर्णव गांवस, आराध्या भिडे, शुभदा पटवर्धन, मडगांवच्यान रामदास मुंगी, फोंडेच्यान वर्षा बर्वे, पोंबुर्फाच्यान वंदना वळवयकर ह्या गीता व्रतींनी वांटो घेतिल्लो. श्रीमद भगवत गीतेचेर 18 अध्याय तोंडपाठ करून परीक्षेत उत्तीर्ण जाल्ल्या उपरांत गीता व्रती ही पदवी मेळयल्ल्या साधकांची ह्या सहस्त्र गीता कंठानादा खातीर निवड जाल्ली. आयज रामभक्त हनुमानाची जयंती. देशाच्या हेर वाठाराप्रमाण गोंयांत लेगीत हनुमान जयंतीच्यो कार्यावळी वेगवेगळ्या मारुती आनी श्रीरामाच्या देवळांत व्हडा भक्तिभावान आनी श्रद्धेन मनयल्यो. मांद्रे मधला माज हांगच्या मारुती देवळांत थळाव्या बायलांनी दिंडी काडून ह्या उत्सवांत वांटो घेतलो. नासनोळच्या श्री रवळनाथ रवळघाडी देवस्थानांत हनुमान जयंतीची कार्यावळ व्हडा भक्तिभावान मनयली. दिवचले लेगीत श्री हनुमान जयंती निमतान वेगवेगळ्या धर्मीक आनी सांस्कृतीक कार्यावळी जाल्यो. गोंयच्या कांय वाठारांत आयज शिपडून पावस पडलो. दिवचल, सांखळे आनी दक्षिण गोंयांतल्या कांय वाठारांत पावस पडिल्ल्याच्यो खबरो आसात. केपें, सांगे, वाळपय, धारबांदोडे ह्या तालुक्यांत फुडल्या 3 वरांक 30 ते 40 किलोमीटर वेगान वारें मारून पावसाची शिटकावणी हवामान खात्यान दिल्या. आतां नदर मारुया आयच्या तापमानाचेर. पणजी वेधशाळेन कळीत केला ते प्रमाण आयचे चडांत चड तापमान 34.7 अंश सेल्सियस आनी उण्यांत उणें तापमान 24.7 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जालां. आनी आतां खबरो सोंपोवच्या आदीं परत एक नदर आयच्या मुखेल खबरांचेर. विकसीत भारत घडोवपा खातीर लोकांनी देवो भव ह्या मूळ मंत्राचो करचो स्विकार. कर्मयोगी साधना सप्ताह कार्यावळींत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचें आवाहन. गोंया खातीर पोस्ट खात्याचे खासा सर्कल सुरू करचें. राज्यसभा वांगडी सदानंद शेट तानावडे हांची राज्यसभेंत मागणी. मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी पर्वरी सचिवालय संकुलांत आयुष वेलनेस केंद्राचें केलें उक्तावण. सरकारी कर्मचाऱ्यांनी सुविधेचो लाभ घेवपाचें केलें आवाहन. फोंडे विधानसभा पोटवेंचणुकेच्या प्रचाराक नेट. आम आदमी पक्षाची बस स्थानकाचेर जाल्यार भाजप उमेदवाराची कुर्टी जाली प्रचार सभा. खेडेगांवांतल्या थळाव्या स्वराज्य संस्थांक बळगें दिवपा खातीर 15व्या वित्त आयोगा खाला 1536 कोटी रुपयाचो निधी गोंयाकूय मेळटलो. ताचो लाव पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळाचेर पळोवंक शकतात. ते खातीर आमच्या एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबूक पेज DD न्यूज पणजी आनी यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवपाक शकतात. तशेंच DD चॅनल आतां टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 125 आनी डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 हाचेर पळोवंक शकतात.
प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारतीन नवें OTT ॲप सुरू केलां, जाचें नांव आसा वेव्ज. ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शना वेल्या फामाद कार्यावळीचो आनंद रसीक घेवंक शकतात. हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्ज ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचें आनी दूरदर्शनाच्या नव्या आनी पोरण्या कार्यावळींचो आनंद घेवचो. इतल्यान हें खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळुया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.